एझेकिएल प्रवाद्याच्या पुस्तकावेलें वाचप. सर्वेस्पोर देव अशें म्हणटा, इस्रायेलाची भुरगीं ज्या ज्या देशांत गेल्यांत थंयचीं तांकां भायर काडटलो. जळीमुळीं शिंपडल्यांत तांकां जमा करतलो आनी आपल्या खाशा देशांत परतून हाडटलो. ह्या म्हज्या देशांत इस्रायेलाच्या दोंगरांचेर हांव तांचें एकूच राष्ट्र करतलो आनी सोमेस्तांचेर एकलोच राजा राजवट चलयतलो. 2 राष्ट्रांनी आनी 2 राज्यांनी तीं दोशी आसची नात. कुडयां देवांची भोजवण करून आपल्या नश्ट्या कर्तुबांनी ओ दुसऱ्या कसल्याच पातकांनी तीं भोसडोवची नात. तांणी जायते पावटी म्हाका नाकारला, तांतूंतली हांव तांकां निवारतलों, तांकां नितळ करतलों. तीं जातलीं म्हजी पोरसां आनी हांव जातलों तांचो देव. दावीद म्हजो सेवक तांचेर राजवट चलयतलो. सगळ्यांक एकूच गवळी आसतलो. तीं म्हज्यो आज्ञा सांबाळटलीं आनी हांवें दिल्ले कायदे पाळटलीं आनी तांचे प्रमाणें चलतलीं. जो देश हांवें म्हज्या चाकरा जाकोबाक दिल्लो आनी ज्या देशांत तुमचे पुर्वज जियेताले त्या देशांत तीं जियेतलीं. तीं तांचीं भुरगीं आनी तांच्या भुरग्यांचीं भुरगीं थंय जियेतलीं सदांकाल. आनी दावीद म्हजो सेवक तांचो फुडारी जातलो. तांचे कडेन एक शांतीचो करार करतलो, सासणाक तोखपाचो करार. तांचेर हांव आशिर्वाद घालतलों आनी तांकां वाडयतलों. आनी तांचे मोदें सदांकाल म्हजें पवित्र बिराड करतलों. तांचे वयर म्हजें ठिकाण करून हांव जातलों तांचो देव आनी तीं जातलीं म्हजीं पोरसां. आनी जेन्ना तांचे मोदें सदांकाल म्हजें ठिकाण आसतलें तेन्ना राष्ट्रांक कळटलें की इस्रायेलाक पवित्र करता तो सर्वेस्पोर हांवूच. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब. गवळी आपल्या शेळयांक राखता तसो सर्वेस्पोर आमकां राखता. राष्ट्रांनो, सर्वेस्पोराचें उतर आयकून घेयात. पयशिल्ल्या जुव्यांक अशें सांगात, जाणें इस्रायेलाक शिंपडायलोलो तोच ताका जमा करता. जसो गवळी शेळयांक राखता तसोच तो ताका राखता. जबाब. गवळी आपल्या शेळयांक राखता तसो सर्वेस्पोर आमकां राखता. सर्वेस्पोरान जाकोबाक गुलामपणांतलो भायर काडलो. बळिश्ट राजाच्या चोपक्यांतलो ताका सोडयलो. सियोनाच्या दोंगरार येवन सगळीं संतोशान बोब मारतलीं. सर्वेस्पोराची उत्तम देणी भोगूंक तीं एकठांय जातलीं. जबाब. गवळी आपल्या शेळयांक राखता तसो सर्वेस्पोर आमकां राखता. तेन्ना चेडवां आनंदान नाचतलीं, तरणाट्यांक तशेंच म्हाताऱ्यांक खुशालकाय भोगतली. तांचें रुदन सोंपोवन तांकां हांव संतोश भरीत करतलों. तांकां बुजवण दितलों, तांचीं दुखाभरीत काळजां आनंदान भरतलों. जबाब. गवळी आपल्या शेळयांक राखता तसो सर्वेस्पोर आमकां राखता. उद्गार. तुमचीं सगळीं पातकां झाडून उडोवयात म्हणटा सर्वेस्पोर, आनी तुमकां एक नवें काळीज आनी एक नवें मोन घोडात. जुवांवा प्रमाणें जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून केल्लें तें पळोवन मारयेशी आयलोल्या जुदेवांतल्या जायत्यांनी ताचेर विस्वास ठेवलो. पूण तांचे भितरल्या कांय जाणांनी
फारिजेवाशी वचून जेजून केल्ले तें तांकां कळयलें. म्हणटच परम याजनीकांनी आनी फारिजेवांनी आपली सभा भरली. तांणी म्हणलें, हो मनीस जायते खुणां करून दाखयता आनी आमी कितें करता? आमी ताका असोच सोडलो जाल्यार सगळो लोक ताचेर विस्वास दवरतलो आनी रोमी अधिकारी येवन आमच्या देव मंदिराचो आनी आमचे पोरजेचो भस्म करतले. तांचे मदलो एकलो कायफास नांवाचो त्या वर्साचो परम याजनीक आसलो. ताणें तांकां म्हणलें, तुमी कांय समजनात. सगळ्या राष्ट्राचो भस्म जावचे परस पोरजे पासत एकलो मेल्यार अदीक बरें म्हूण तुमी समजच नात. हें ताणें आपल्याच मनांतलें म्हणलें ना, पूण त्या वर्साचो परम याजनीक कसो ताणें अशें भाकीत केलें की जेजू पोरजे पासत मरचो आसलो आनी न्हयच पोरजे पासत पूण देवाच्या आयज पयस शिंपडलेल्या भुरग्यांक जमा करूंक एक करचे पासत. त्या दिसातावन ताका जिवेशी मारूंक ते येवजिताले. देखून जेजू जुदेवांमदें उक्तेपणी भोंवना जालो, पूण थंयसरलो भायर सरून अरण्या लागीं आसलेल्या प्रांतांत एफ्राईम नांवाच्या शारांत गेलो आनी थंय आपल्या शिसां बराबर रावलो. जुदेवांची पास्कांची परब लागीं पावलोली. आपली शुद्धी करूंक जायतो लोक गांवांत थावन जेरुसलेमाक गेल्लो. तीं जेजूक सोदतालीं आनी देव मंदिरांत एकामेकाक म्हणटालीं, तुमकां कितें दिसता? तो परबेक येतलो की ना? जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें.